पर एक प्रेस कॉन्फरन्स जाली पेडण्या BJP मंडळाची आनी हें जालें की आमकां लोकल कॅन्डिडेट दिवचो थंयसरलो म्हणून. सो BJPचें मंडळ जें आसा पेडणेचें ती लायव्ह आसली. पूण तुमचें कितें रिएक्शन आहा तेजेर? मंडळान कसलीच मिटींग घेवना. तुमी आयज कित्याक गेल्ले? कितें आसलें मेळपाक? आमचें तें डिस्कशन पार्टी कशी घट जावपाची, कॅन्डिडेट कशें निवडून तें डिस्कशन आहा. थंय असो एक सूर येता की थंय तुमकां अपोज करता लोक. लोक अपोज करना. कांय ओल्ड जे BJPचे आहा तांकां आपल्याक लोकल जाय म्हणटा. लोकल कोण? लोकल सगळ्यांक लोकांक वळखता तो लोकल काय कोणी नवो येवन घुसता तो लोकल? सो तुमी पार्टेक कितें सांगला त्या बद्दल की तांकां हें करचें बीन म्हणून? ती तेंचे पयलीं पासून प्रयत्न चालू आसा. जेन्ना आमचे डिक्लेअर जातले BJP कॅन्डिडेट तेन्ना सगळे लोक BJPचे येतले, BJP खातीर काम करतले. BJPचो सीट हाडपा जाय. बाबू आसगांवकर एमजींतल्यान BJPन आयला, गव्हर्मेंट केला आनी 100% फुडली गव्हर्मेंट BJPचें आसतलें. काल बाबुशान एक मिनिस्टराचेर डायरेक्ट एलिगेशन केलें की पोस्ट घेवपाक पयशे घेतले म्हणून. सो ते सगळ्यांच्या भितर तसो एक बोवाळ जाला आता की सगळेच मिनिस्टर पोस्ट घेवपाक पयशे घेता. हेजेर तुमचें कितें आसा? कितें आमी केन्ना पयशे घेवन नोकरी दिवना. जेली 4 इलेक्शनां हांव जिखला सगळे फुकट नोकऱ्यो. आनी दुसरें तें बाबूशान मत तें म्हाका खबर ना. तेणें कित्याक पार्टीचोच आमदार दुसऱ्या आमदाराचेर पार्टीच्या एलिगेशनां करता. ते पार्टी पळयतली, पार्टी डिसिशन घेतली. पण आरोप केला म्हणून तो आरोपी जायना. आरोप सिद्ध करपाक जाय. जाला आरोपी.